मोगाच्या भाव भयणीनो आनी भोव पुरबाईच्या याज्ञीक पावानो आनी सेमिनारिस्तानो, एक पावट मादर तेरेसा आपले संस्थेच्या दोगां माद्री बरोबर रस्त्या वेल्यान चलत वेताली आनी कांय वाट चल्ल्या उपरांत रस्त्याचे कुशीक तांच्या कानार एक रोडणें आयकूंक आयलें. ती कुशीन चल्लीं आनी रस्त्या देगेक आशिल्ल्या एका गाटरांत तांकां एक उत्तार पिरायेर पावलोली ओस्तोरी दिसली. घायाळ जाल्ली, मेळान बुडलोली, ओसोक्त जाल्ली आनी ह्या माद्रीनी तिका मोगान उखल्ली, आपले वेंगेन घेतली, आपल्या घरा हाडली, तिका न्हाणयली, तिचे गाय धुले, तांकां ओकोत लायलें आनी हे भाशेन हे ओस्तोरेचें थोडें भोव समाधान केलें. आनी थोड्या दिसां भितर हे ओस्तोरेचो निमणो दीस लागीं पावलो आनी मोडचे आदींकूय ही ओस्तोरी अशी उदगाल्ली. I came to this place as a beast, as an animal, but today I'm going to die like an angel. ह्या जाग्यार हांव एक मनसात कशी आयिल्ली, पूण आज हांव हो म्हजो मरणाचो वेळ लागीं पावत येताना एक बोडवो कसो मरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या माद्रीनी हे ओस्तोरेक सोदून काडली, गाटरान सांडलोली, घायाळ पिडेन सांडलोली आनी तिका सोदून काडून जेजू गोवळ्याचो बरो रूपकार जावन तिणें तिका मनीसपणाचो मान दिलो. जेजू ह्या संवसारांत एक बरो गवळी कसो आयलो आनी ताचें मुख्य काम जालें सांडलोल्यांक सोदून काडूंक. आनी असल्या गवळी कुसक्यान भरून ताणें दुर्बळपणान सांडलोल्यांक सोदून काडलीं. ताणें कुड्ड्यांक सोदून काडून तांकां दोळ्यांचो उजवाड दिलो. ताणें जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोदून काडून तांकां सुटका दिली. ताणें पिडेस्त आसलीं तांकां सोदून काडून तांकां भलायकी फावो केली. ज्या मनशांक समाज भायरायतालो, पयस दवरतालो, तांकां सोदून काडून ताणें तांकां देवाच्या भुरग्यांच्या समुदायांत भितर काडलीं. असल्याच मुण्यारपणांक काळा काळी देव मनशांक आपयत आसा आनी जेजूनूय आपलें राज बांदून येवचे पासत आपले पयले पाटलावदार विंचून काडले. तांची खबर आयच्या शिव वर्तमानांत आमी आयकल्या आनी तांतलो एकलो आज आमी परब कोत्ता तो भाग्यवंत आंद्रे. ते आपलीं जाळां मारताले, नुस्त्याचो धंदो करताले. वी कॅन से that they were lost in this profession. They were engrossed in this profession. आनी जेजू तांकां थंयसर सोदून काडटा आनी आपले मनशांक दवरतात तसले कारवी जावंक तांकां विंचून काडटा. आपणा बरोबर तांकां दवरता, तांकां आकारता आनी तांकां सांडलोल्यांक सोदून काडूंक बऱ्या गवळ्याचे उपकार जावंक तो पाठयता. आयच्या पयल्या वाचपांत परगटणेचेर आमचें मन ओडून व्हेलां आनी थंय आमी कांय बरीं उतरां आयकल्यांत. बरी खबर हाडटात तांचीं पावलां सोबीत. बरी खबर म्हणजे
सोडवून दितली खबर. बरी खबर म्हणजे बोरवांचो रचून हाडटली खबर. बरी खबर म्हणजे सांडलेल्यांक सोदून तांकां नवो मार्ग दाखयतली खबर. आनी असलो वावर भाग्यवंत आंद्रेन आपल्या मुणयारपणांत केलो. तो गांवां गांवांनी देसां देसांनी वचून ताणें ही जेजूची बरी खबर परगटली. सांडलोल्यांक सोदून काडली आनी जेजूचो उपकार तो जालो. आज आमचेय मुखार हें आव्हान. भाव भयणीनो, ह्या फाटल्या वर्सांनी, ह्या दिसांनी आनी फुडल्याय वर्सा आमचें ध्यान मोन आमी 3 घोडितांचेर दवरता. पयलें म्हळ्यार 2021 वर्सा सुरू जाल्ली ही परिशोध. ह्या दिसांनी चलता ती फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांची दोबाची दाखोवन आनी थोड्या दिसां भितर आमी उक्तावणी करतल्या तो सादारण उत्सव 2025. ह्यो तिनूय घडण्यो आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमच्या जिवितान 3 कल्पना व्हरूंक आमी प्रयत्न करुया. पयले सुवातेर बरो गवळी सगळ्यां बरोबर चलता, शेळयां बरोबर चलता. आमच्यान म्हणूं येता ती एक परिशोदीक वाट. परिशोदीक वाट चलप म्हणजे सगळ्यांक भागा घेवप, सगळ्यां बरोबर चलप. वायटांत बऱ्यांत एक गवळी आपल्या शेळयां बरोबर रावता आनी तांच्या सांगाता वाट चलता. आमी तर जेजू सारकेले बरे गवळी जातले आनी दुसऱ्यांक जेजूक जोडून घेतले जाल्यार आमी सगळ्यांनी याज्ञिकांनी, धार्मिकांनी, लौकीक भावार्थ्यांनी सांगाती चलूंक आनी एकामेकाक सुखान दुखान ओ भावपणाचो सांगात दिवंक गरजेचें. दुसरे सुवातेर बरो गवळी बरो चोरो दिता. एक्सपोजिसांव आमी समरमतना आमच्या दोळ्या मुखार हो सोबीत विशय आसा. शुभ वर्तमानांचे परगटणार आमी. बरी खबर परगटून आमी दुसऱ्यांक बरो चोरो दिता. आनी पवित्र सभेची शिकवण आमकां सांगता दर मिसांत देव आमकां 2 मेजांचेर जेवण वाडटा. पयले सुवातेर उतराचें मेज. कित्याक उंडयाच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस येता. आनी दुसरें मेज बलिदानाचें मेज. जेन्ना आमी बरे गवळी कशे ही परगटणी करता तेन्ना आमी आमचे सरभोंवती आसलोल्यांक हो बरो चोरो दिता. जंय आमी आसा, जंय आमी भोंवता, जंय आमी आमचें मुणयारपण चलयता, थंय आमी बरी खबर परगटूंक आनी भाशेन सांडलोल्यांक बरे खबरेचे परगटणे वरवीं क्रिस्ताक जोडून घेवन क्रिस्ताक लागीं हाडून आमी जेजूचे उपकार जावंक आमचे प्रयत्न जावं दी. आनी तिसरे सुवातेर बरो गवळी घायाळ जाल्ल्यांचे गाय बांदता, तांकां पेकोवणी दिता आनी बोरवासो रचून हाडटा. आनी थोड्या दिसां भितर आमी हो सादारण उत्सव समरमतले. आनी ह्या उत्सवाक आमकां असो विशय दिला बोरवाशाची यात्रेकारां. आनी हो उत्सव समरमूंक आमच्या पाप साहेबान आमकां एक मार्गदर्शन दितली चीट दिल्या, बुल ऑफ इंडिक्शन. आनी तिका माताळो दिला बोरवासो आमकां फटयना. आनी हे चिटींत आमचो पाप साहेब आमकां केरीत भाशेन उलो मारता ह्या उत्सवीक वर्साक आमी बोरवाशाच्यो कुणां जावं, बऱ्या गवळ्याचे उपकार जावन आमी तरेतरेचे परिस्थितीन सांडलोल्यांक
सोदून काडून तांचे भितर हो बरो वासो जिवाळ करूंक. He invites us to be a sign of hope to the prisoners. He invites us to be a sign of hope to the elderly, to the sick, to the migrants, and especially to the youth who are caught up in different abuses, who in a way have lost a direction in life. सांडल्यात तांकां. उत्सव जावं दी आमकां एक सोयेक आमी सांडलोल्यांक सोदून काडूंक आनी जेजूचे आमी उपकार जावं. हें दुबाविरेत भाग्योन फ्रांसीस शावेरान आपल्या जिवितान केलें. तोय बी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना जोडी मोडी भोवून जेजू बऱ्या गोंवड्याचो उपकार जावन बरी खबर ताणें परगटली. आनी हे परगटणे पासत सांडलोल्यांक सोदून काडचे पासत ताणें कुर्साचेर आपली नदर तिरावून आपलो जीव चोरयलो. आमकांय ह्या व्हडत्या वावराक तो एक देख, तो एक नमुनो. भाव भयणीनो, जशें आमकां सुरवेक उगडास केला, आयचो दीस आमी यादनिकां पासत, धार्मिकां पासत, आकारणी घेतोल्या पासत आनी तशेंच देव आपोवण्या पासत भेटयला. आमचे यादनीक आमच्या धर्म प्रांतांत जायतो गोवळीक वावर करतात. ओदी करून सांडलोल्या सवें समाजाचे देगेक आशिल्ल्या सवें तांचो खिरीत हुस्को. आमच्या आकारणीच्या घरांनी आपली आकारणी करतले तरणाटे हेच दिशेन आपलें पावल फुडें मारीत आसात. आनी आमची देव आपोवण्याची केंद्रां आसात तीं असल्या वावराक अदीक आनी अदीक तरणाट्यांनी फुडें सरूंक तांकां ही जाग दितात, तांकां देव आपोवण्याची ओळख दितात, तांकां जेजूक आपल्या मुण्यारपणांक तांची गरज हें सत तांच्या काळजांत घालतात. आज तांचो आमी उगडास करतना आमचें किरीत मागणें तांचे पासत ह्या मिसांतल्यान आमी बापाक उबारुया.